माय मुगाचो नमस्कार। हांव जुजे मास्कारेनस तुमच्या मुखार एक घेवन येता खोडवणी जावन आसा आई फिडेलिस फेर्नांडिसाचो तियात्र जो गांवभर गाजला, गोंयभर गाजला। हो तियात्र तुमकां निमणे पावटी पळोवंक मेवतलो 2 पावटी एकाच हॉलांत गोमंत विद्यानिकेतन हॉलांत 10 तारखेर सुरू जावन 3:30 वरां। 10 तारखेर उपरांत 7:30 वरां हो शो आसतलो बेनावली शिंबू मळार। बाणाकारांनी उगडास दवरचो 10 तारखेर 7:30 वरार शिंबू मळार बेनावली हो शो जातलो कुवेतची माती। उपरांत हो शो तुमकां पळोवंक मेवतलो 11 तारखेर 3:30 वरार गोमंत विद्यानिकेतन हॉलांत। आनीक बावबणांदो उगडास दवरचो हो शो जावन आसा सिल्वर जुबली आनी हो जावन आसा निमणो शो। परत तुमकां हो शो पळोवंक मेवचो ना, कारण 11 तारखेक तान आमचे कलाकार जे कुवेतसान आयल्यात, जे UK आयल्यात, ते सगळे आपआपल्या कामाक वेतले। ते पासत हो जावन आसा सिल्वर जुबली शो। कोणें चुकोवंक फावना, तुमकां संदी आसा। जो कोणाक चुकला 2 पावटी एकाच हॉलांत पळोवपाक, एक 10 तारखेर 3:30 वरार आनीक 11 तारखेर 3:30 वरार। बाबूंदी ही स्टोरी एकदम बरी आसा। ही जावन आसा ट्रू स्टोरी, खोऱ्या जिवितान घडलेली ही घडणी। चड करून जे गाल्फान दादल्यांनी आपले कश्ट केल्यात आनी तांच्या फॅमिली पासत हो तियात्र ताणें डेडिकेट केल्लो आसा। कुवेतची माती कोणा लागीं विचारल्यार तुमकां सांगतले एकदम बरो हो तियात्र चलता आनी निमणो सोयीक तुमकां पळोवंक मेवता। ह्या तियात्राक हांव जुजे मास्कारेनस एक सोलो म्हणटा, जे आतांची काजारां, जे आतांच्या काजारांक कितें घडटा आनी ताचो वायट परिणाम कितें जाता हें आयकोंक तुमी येयात 10 तारखेर गोमंत विद्यानिकेतन हॉलांत, 11 तारखेर गोमंत विद्यानिकेतन हॉलांत। दोनूय शो 3:30 वरार जातले। त्या खातीर तुमकां तुमच्या लागीं उपकार मागता, फॅमिली सांगाता येयात आनीक आमकां तेंको दियात। देव बरें करूं।